नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या लंच टाइम बुलेटिनान येवकार. हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. लाखांनी भक्तांचे श्रद्धास्थान आशिल्ले श्री लयराई देवीच्या जात्रेक उमेदीन सुरवात. 2 भक्तगणां सयत वेगवेगळ्या वाठारांतले भक्त पावले शिरगांवा. देवीच्या दर्शनाक भाविकांची गर्दी. शिरगांवा श्री लयराई देवीच्या जात्रे निमतान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान घेतले देवीचे दर्शन. सगळ्या भक्तांच्या कल्याणा खातीर केली प्रार्थना. मटक्या आड अचकीत व्हड दाड. क्रायम ब्रांचीची कारवाय. 12 बुकींग धरले. 25 जाणां आड गुन्यांव नोंद. दोन ग्रुपां मदीं जाल्ले झगडे मिटोवपाक गेल्ले कडेन पुलिसाचेर हल्लो. टाकी शेल्डे वाठारांतली घडणूक. 6 जाणांचेर गुन्यांव नोंद. दोगांक अटक. मुख्य दुबावीत फरार. पुलीस घेतात सोद. आपल्याक मंत्रीपदाची आशा ना. मंत्रीपद कोणाक दिवप हें थारायतलो मुख्यमंत्री सांगता कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो. सालिगांवचो आमदार केदार नायकान केल्ल्या स्टेटमेंटाचेर मायकलाची प्रतिक्रिया. ओकाम दारबांदोड्या परतून न्हावपाक गेल्ल्या भुरग्याक पुलिसांनी धांवडायले. उपजिल्लोधिकाऱ्यान ओकाम न्हंयचेर वचपाच्या गेटीर कुलूप मारिल्ले आसतना केलें उल्लंघन. आतां खबरो विस्तारांत. पुराय देश विकसीत जातनाच देशाचेर आयिल्ले संकश्ट पयस जावचे अशी प्रार्थना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें श्री लयराई देवी कडेन केल्या. सगळ्यांचे कल्याण करचे असो आशिर्वाद मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें श्री लयराई देवी कडेन मागला. जात्रे निमतान शुक्रारा मुख्यमंत्र्यान श्री लयराई देवीचे दर्शन घेतले. तशेंच भक्तांक जात्रेची परबी दिली. श्री लयराई देवीच्या जात्रे निमतान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी घरकान्नी सयत शुक्रारा सकाळी शिरगांवच्या श्री लयराई देवीचे दर्शन घेतले. सगळ्यांचे कल्याण करचे तशेंच देशाचेर आयिल्ले संकश्ट पयस जावचे अशी प्रार्थना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी श्री लयराई देवी कडेन केल्या. गोंयांत आनी पुराय महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाच्या सायडीच्या भागांनी फेमस जाता. पुराय देवीचे धोड हे दिव्य अग्नी लपपा खातीर शिरगांवांत दोनी येता. सगळ्यांत पयली देवी लयराई जात्रेक सगळ्या जाणांक परबी आनी देवी लयराईच्या जात्रेच्या निमित्तान कितें म्हणटा सगळ्या जाणांक परबी मनयता आसतना फाटले 8 दीस ह्या पद्दतीचो लयराईच्या भक्तांचो देवळा कडेन लागला ते पळयल्या उपरांत देवीचे भक्त कितले आसा उलयता. जात्रा आयज सकाळी फाल्यां सकाळी पर्यंत आठवडी अग्नी कुंडांतल्यान वयता सगळ्या भाविकांकूय शुभेच्छा दिता. पवित्र अशें व्रत 8 दिसांचें लोक उपकारांतल्यान व्हरपाची परंपरा गेली कितलीशींच वर्सां पासून ही चालू आसा. हांव परत एकदा देवी लयराई कडेन मागता की गोंय सूख आनी समृद्ध जावचें आनी अशें म्हणटा की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे विकसीत भारत आनी देशाचेर येयल्ले संकटूय दूर जावचे आनी विकसीत गोवा जावपा खातीर देवी लयराईचो आशिर्वाद आसचो. पुराय परिसर लोकांनी स्वच्छ आनी सुंदर दवरपा खातीरय एकाच पद्दतीचे प्रयत्न करचे. देवी लयराई जात्रेच्यो खूब खूब शुभेच्छा. मजगती राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तनावडे आणि मयचो आमदार प्रेमील शेट हांणी लेगीत श्री लयराई देवीचे दर्शन घेतले. लयराई देवीच्या जात्रेक लागून मुद्दम दर्शन घेवपाक आयला. म्हजे बरोबर आमचे आमदार बाब प्रेमेंद्र शेट आसात, आमचे दयानंद जारवडकर, आमचे मुख्यमंत्री आतांच तांचेंय दर्शन घेतलें. गोंयची अत्यंत फेमस आनी सबंद गोंयचे लोक ह्या जात्रेक येतात आनी ते गणाचे व्रत अत्यंत फेमस व्रत हे सबंद गोंयभर गोंय आनी गोंया भायर देवीचें धोरण आसा आनी एक मोठी जात्रा आनी तेचेर सगळ्या भाविकांची तेचेर भरोसा आसा. अशी देवी लयराई तिच्या जात्रेक सगळ्या भाविकांक लयराई देवीच्या जात्रेच्यो शुभेच्छा दिता आनी सबंद गोंयचे आनी लोकांचे देवी कल्याण करता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. क्रायम ब्रांचीन उत्तर गोंयांत मटक्या आड अचकीत दाड घालून 12 बुकींग धरले. तशेंच 12 एजंट आनी 3 मटका ऑपरेटरांक धरले. वट्ट 25 जाणां आड गुन्यांव नोंद केला. क्रायम ब्रांचीन 12 वेगवेगळी प्रकरणां नोंद केल्यात. पणजे, म्हापशा, पर्वरी, मडगांव, वास्को, फोंड्या, मांद्र्या, पेडण्या वाठारांत मटका बुकींग आड कारवाय केली. तांचे कडल्यान मटक्याक लागपी साहित्य जप्त केलां.
मुख्य नगर नियोजक राजेश नाईक हांच्या निलंबनाचो निर्णय कायद्याप्रमाण ते विशीं कोर्टात केस चालू आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगले. मुख्य नगर नियोजक राजेश नाईकाच्या निलंबना विशीं विचारिल्ल्या प्रश्नाक मुख्यमंत्र्यान जाप दिली. मुख्य नगर नियोजक राजेश नाईक हांच्या आड शिस्तभंगाची कारवाय करीत ताका सेवेंतल्यान निलंबित केल्लो. दक्षता खात्यान ही कारवाय केल्ली. हे विशीं पत्रकारांनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक प्रश्न विचारलो तेन्ना तांणी सांगले की मुख्य नगर नियोजक राजेश नाईका आड कायद्याप्रमाण कारवाय केल्या. हे विशीं न्यायालयातूय केस चालू आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. काय आशिल्लें की काल CTP सस्पेंड केल्लें आसा. एकूच येयलो तो CTP कितें रिजन आशिल्लें? CTP चीफ टाउन काल सस्पेंड विजिलन्सान सस्पेंड केल्लें आसा. ऑर्डर कायद्यान जाला सगळें कितें तें. सगळें कायद्यान जाल्लें आसा. चलो कोर्टात केस आहा बरें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. आपल्याक मंत्रीपदाची आशा ना. मंत्रीपद कोणाक दिवप हे मुख्यमंत्री थारायतलो. कांय मंत्री सामके काम करिनात. त्या मंत्र्याची खाती बदलपाक जाय अशें कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो सांगता. सालिगांवचो आमदार केदार नायकान मायकल लोबोक मंत्रीपद दिवचें अशें सांगिल्लें. ह्याच फाटभुंयेर मायकलान प्रतिक्रिया दिली. सालिगांवचो आमदार केदार नायकान बुधवारा मंत्रीपदा विशीं वेगळें स्टेटमेंट केल्लें. आपूण आमदार म्हूण समाधानी आसा. मंत्रीपद दिवपाचेंच आसा जाल्यार ते आपल्याक नाका कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोक दिवचें अशें केदारान म्हणिल्लें. ह्याच फाटभुंयेर कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन प्रतिक्रिया दिल्या. मायकल सांगता मंत्रीपद कोणाक दिवप हें मुख्यमंत्री थारायतलो. आपल्याक मंत्रीपदाची आशा ना. जांकां मंत्रीपद दिवपाचें आशिल्लें तांकां दिलां. मात कांय मंत्र्यांची खाती बदलपाची गरज आशिल्ल्याचें आमदार मायकलाचें म्हणणें. We are not expecting anything. It is with the Honorable Chief Minister to decide. आणि आम्ही जॉईन जाताना अशें कंडिशन काय घालूंक ना की आमकां मिनिस्ट्री दिवपाक जाय. जे कोणाक दिवपाक आसलें ताका दिली एक्सेप्ट. सो वी हॅव नो कमेंट्स ऑन दीस. But if you ask me personally, a lot of work what the people are expecting is not happening. Some of the ministers are working very good. Some of them are not really working for the people. We have seen so many issues and public running from this office to that office or same office 10 times, 20 times to get one work done. So somewhere down the line, if there is no change in the ministry, CM will have to do a reshuffle among the portfolios what the ministers are actually holding. I am not saying that all are not working. I don't want to name also. But खुबशे लोकांची कामां जायना. आमचे नदरेक येता. हांव म्हणना अमको मंत्री वायट अमको मंत्री बरो. सगळे मंत्री बरे पूण लोकांची कामां जावपाची गरज आहा. कॅबिनेट जर रिशफल जायना जाल्यार तेंचे भितर तरी पोर्टफोलिओ रिशफल जावपाची गरज आहा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा हसोटीकर. स्मार्ट सिटीचें काम 100% सामकें जावंक नासुंये. मात स्मार्ट सिटीचें काम हातीन घेवंक नाशिल्लें जाल्यार राजधानी पणजेची वाट लागपाची. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सांगता. पणजे आयोजीत केल्ल्या भाजपा कार्यकर्ता मेळाव्यान मुख्यमंत्री उलयतालो. आयकात ताचें म्हणणें. सिटीचे काम कितें काय म्हणून हांव मुद्दाम जाहीर उलयता. हांवें ताका विचारलें स्मार्ट सिटीचें काम करूंकच नासलें जाल्यार पणजे कशी आसतली आसली ती सांगात म्हाका. स्मार्ट सिटी धरून जाल्यार हांवें कामच सुरू करूंक नासलें जाल्यार पणजेची सिटी वर्स्ट आसतली आसली. हांव पब्लिकली सांगता. स्मार्ट नो डावट स्मार्ट सिटीचें काम करता आसतना प्रॉब्लेम जाले आसतले. स्मार्ट सिटीचें थोडेशें काम सारकें जावनाय आसतलें. हांव 100% सारकें जालां. बट स्मार्ट सिटी जर करूंक नासली पणजेची सिवेज लायन जी आसा पळय न्हू ताची परिस्थिती अत्यंत वायट जातली आसली. तुम्ही आज पळयात व्हॅक्यूम सक्शन सिवेज जी आहा मळ्यात लायल्या पयलीं व्हॅक्यूम सक्शन सिवेज देशांतलो पयलो प्रोजेक्ट आसा. देशांतलो पयलो प्रोजेक्ट आमी पणजेंतल्या मळ्यात मारला. वन ऑफ द बेस्ट टेक्नॉलॉजी इन द कंट्री. वन ऑफ द बेस्ट टेक्नॉलॉजी. अशी दुसरी टेक्नॉलॉजी आतां लोक कॉपी करून दुसरे कडेन लावपाक मेळटले आसा. ओकाम दारबांदोड्या परतून न्हांवपाक गेल्ल्या भुरग्याक पुलिसांनी धांवडायले. फाटल्या शेनवारा ह्याच जाग्यार एकल्याक बुडून मरण आयिल्लें. ही घडणूक ताजी आसतनाच कांय भुरग्यांनी त्याच जाग्यार परतून न्हांवपाक वचपाचें धाडस केलें. उपजिल्लोधिकाऱ्यान ओकाम हांगासर न्हंयचेर वचपाच्या गेटीक कुलूप मारिल्लें आसतना भुरगे थंय न्हांवपाक गेले.
ओकाम धार बांदोड्या एकल्याक बुडून मरण आयिल्ल्या जाग्यार परतून न्हावपाक गेल्ल्या कांय भुरग्यांक पुलिसांनी धांवडावन घातले. फाटल्या शेनवारा ह्याच धार बांदोड्याच्या ओकाम स्पॉटार एकल्याक बुडून मरण आयिल्ले. धार बांदोडे आनी सत्तरीत फाटल्या 2 सप्तकांत न्हावपाक गेल्ल्या 4 बुडून मरण आयला. ह्या गजालीची गंभीर दखल घेत उपजिल्लो अधिकारी निलेश धाडगोडकारान ओकाम हांगासर न्हंयचेर वचपाच्या गेटीक कुलूप मारिल्ले. ह्या प्रकाराचे उल्लंघन करून कांय भुरग्यांनी त्याच सुवातेर न्हावपाक वचपाचे परतून धाडस केले. अशें न्हय की ह्या भुरग्यांक हांगासर घडिल्ल्या गजालेची खबर नाशिल्ली. उरफाटे फाटल्या फावट ह्याच सुवातेर वाडदीस मनोवपाक आपले इश्टांक घेवन येवपी एकलो भुरगोच ह्या फावट परतून कांय जाणांक ह्या जाग्यार घेवन आयिल्ल्याचे थळाव्यांचे म्हणणे. माटवाडा ओकाम धार बांदोडा गोवा हांगा लोक न्हावपा येतात भरपूर, कोण आयकना, कांयच आयकना. लोक सांगल्यार तुमकां शाणपण सांगता, सांगल्यार रस्त्यार येयल्यार सांगल्यार शाणपण सांगता, तुज्या बापायचो रस्तो आनी कितें अशें सांगता. मागीर आयज तुम्ही पुलिसां आपयल्ले? ना, पोलीस येताले, काल सुद्दां येयल्ले ते. ओके, डेली येता आमी आपोवना, पोलीस डेली येताले. काल सुद्दां येयल्ले, आयजूय येयले पळय, त्या फुड्या आसा. ओके, मागीर तुम्ही धांवडावन घातले तांकां? मागीर सगळ्यांक धांवण पोलिसांनी येवन धांवडावन घातले. मागीर हे आनी कोणूच फुडले फाटी आनी कोण दुसरे फाटी आनी येवं येना. गेट घातल्यार सुद्दां ती बारकेली गेट काडटा आनी येता लोक 2 व्हिलर घेवन, आनी कोणूच येवं येना. ओके, बुट्टा म्हणून? बुट्टा पळय, 2 जाण मेले, फाटोफाट 2 जाण मेले. ओके, पयसुल्यान येता सगळे, हांगा गांवचे कोणूच ना, पयसुल्यान येता आनी बुट्टा हांगा बुट्टा. तिंका उदका कितको खोल आहा, कितकें आहा तें कांयच कळना. त्या खातीर तुमी कोणीच न्हावपा येवं येना. नमस्कार, आमी आसा ओकाम धारबांदोड्या हांगा. गेल्या शेनवारा हांगा एक भुरगो, काणकोणचो भुरगो, हांगा बर्थडे सेलिब्रेट करपाक येयल्ले आसतना दूदसागर न्हंयक बुडोवन ताचें मरण जालें. आनी तेजे नंतर डेप्युटी कलेक्टर निलेश धायगोडकार यांनी एक ऑर्डर काडलेली पुलिसांक की तेणी दूदसागर न्हंयचेर गस्त घालची म्हणून. आयज पुलीस हांगा जेन्ना गस्त घालपाक येयले तेन्ना तांकां 50 वयर ट्युरिस्ट हांगा उदक न्हावपाक येयल्ले आढळून येयले. सो त्या पुलिसांनी सगळ्या लोकांक धांवडावन घातलेले आसा. म्हत्वाचें म्हणजे गेले शेनवाराक हांगा आपल्या फ्रेंडाक घेवन न्हावपाक येयल्लो, काणकोणच्या फ्रेंडाक घेवन न्हावपाक येयल्लो तोच भुरगो आयज परत आपल्या आनी फ्रेंडाक घेवन हांगा उदक न्हावपाक घेवन येयलो. हेजे वयल्यान दिसून येता की ह्या भुरग्यां मदीं सिरियसपण कांयच ना. म्हाका दिसता हांगा आतां चड पुलीस गस्त वाडोवपाची गरज आसा आनी हेची दखल निश्चित डेप्युटी कलेक्टर घेवपाची शक्यता आसा. धारबांदोडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. बेरेस्तारा मायणा कुटेरीच्या सेंट रिटा चर्चीच्या मैदानाचेर 18वी रिबेलो पंडाल फुटबॉल सर्त आयोजीत केल्ली. ह्या सर्तींत आंबवली बॉयज केपें पंगडाक हारयत कुट्टरीचो कार्मेल बॉयज पंगडान सेमी फायनलीक प्रवेश केलो. सुरवातीक आंबवली बॉयज केपें आनी कार्मेल बॉयज केपें दोनूय पंगड बरे खेळ्ळे. दोगांयचे स्कोर समान आशिल्ले. मात सर्तीच्या 24 मिनटांक कार्मेल बॉयज पंगडाच्या वेलरॉय फर्नांडीस ह्या खेळगड्यान गोल मारलो. देखून कार्मेल बॉयज जैतिवंत जावन सेमी फायनलींत पावले. आयची गेम बऱ्यानच बरी जाली. कार्मेल बॉयज ऑफ कुरकुरी आनी आंबावली बॉयज केपें दोनी गेमी बऱ्यो खेळ्ळे आनी शेवटाक कार्मेल बॉयज ऑफ कुरतोरी एका गोलान जिखले. बऱ्यानच मजे प्रमाणे गेम फास्ट आसली आनी एकदम एटॅकिंग आसली. दोनी टिमीक बरो चान्स पडलो. जायते गोल जावचे आसले पूण जावंक दोनी गोलकीपर बरे आसले आनी जायते सेव केले. तातलो एक गोल बऱ्यांतलो बरो मारलो आनी तेच जावन आसा कार्मेल बॉयज ऑफ कुरतोरी एका गोलान जैतिवंत जाले. हो टोर्नामेंट घडोवन हाडला रेबेलो पेंडल्स मायणा अंजलीस ताका हांव परबी दिता. कित्याक असल्या टोर्नामेंटा उदेशी आमच्या गांवच्या भुरग्यांक जायतो चान्स पडटा फुटबॉलान भितर सरप. जायतीं वर्सां जालीं हो टोर्नामेंट घडोवन हाडटा आनी आमच्या गांवांत तो घडटा मायणा. ताका आमी परबी दिता. ह्या टोर्नामेंटा उदेशी आमकां जायते बरे बरे प्लेयर पळोवंक मेळटात आनी बरी बरी गेमी पळोवंक.
दोन ग्रुपांमदीं जाल्ले झगडे मिटोवपाक गेल्ले कडेन पुलिसांचेर हल्लो. टाकी शेल्डे वाठारांतली घडणूक. जॉयसन फर्नांडीस आनी ताच्या वांगड्यांनी ड्युटीर आशिल्ल्या पुलिसांचेर हल्लो केलो. ह्या प्रकरणांत पुलिसांनी जॉयसन फर्नांडीस आनी हेर 5 जाणां आड 2 वेगवेगळे गुन्यांव दाखल केल्यात. केपेच्या पुलीस निरीक्षकाच्या म्हणण्या प्रमाण पुलिसांनी 2 जाणांक खंय अटकूय केल्या आनी मुख्य आरोपी जॉयसन फर्नांडीस अजूनय फरार आसा. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. जे टाकी शिवनगर शेल्डे एरिया आसा थंय एक इन्सिडंट जालो. जो जनरल स्टोर आसा ते इन्सिडंट मुख्य कारण म्हणल्यार थंय 2 ग्रूप जे शॉपार आशिल्ले आनी खंय तरी कितें कारणां लागून एक ग्रुपान दुसरे एक ग्रुपाचे 2 मनशां दुसऱ्यांक 2 जाणांक एसॉल्ट केले. तेजे नंतर ही कंप्लेंट खंय तरी PSRाचेर मुखार पुलिसांक कळयले. जेन्ना केपे पुलीस पावले आनी केपे पुलीस हांगा येतना जेन्ना विचारलें कितें जालां काय म्हणून, ते कोण ग्रूप येयल्लो ते जेणी जे 2 मनशां एसॉल्ट केल्लो तेणी ते पुलिसांक बी तांकां बी मारले अशें केपे पुलिसांनी आतां इन्फॉर्मेशन दिल्लें आसा. तेजे नंतर पुलिसांनी हें प्रकरण वाडटा अशें पळोवन तेणी आनी पुलीस फोर्स आपयलो. पूण ते म्हणटा म्हणल्यार ते जे जो ग्रूप आशिल्लो जेणी एसॉल्ट केले ते थंयच्यान पळोवन गेले. आतां सद्याक केपे पुलिसान जो सिद्धेश नायक जो इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर आसा तेणें सांगलां की सद्या 2 डिफरंट FIR तेंचे अगेन्स्ट रजिस्टर केल्या. एक म्हणल्यार पयलीं जे फर्स्ट इन्सिडंट म्हणल्यार जेन्ना पुलिसांचेर हात उखल्लो ते केले. मागीर जेंकां पयलीं एसॉल्ट केल्ले तांकां मेडिकल जातकीर तेंचे कडल्यान तेंचे कडल्यान जाणून घेवन मागीर तेणी दुसरी FIR तेंचेर रजिस्टर केल्या. हेतून जे एसॉल्ट केल्ले हेतून 6 जाण इनवॉल्व आसा. त्या प्रमाणे जो केपेचो PI सांगोडकर तेणें इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी 2 जाणांक धरलेले आसा आनी 4 जाणांचो तपास चालू आसा. चोला घाटान बिरेस्तारा कारीक स्वयं अपघात जालो. कार चलोवप्याचे कारीवेले नियंत्रण सुटिल्ल्यान कार आपटून उमटली. कारीचे मोठे लुकसाण जाले. हातून कार चलोवपी 270चो अर्जून माऊसकर जखमी जालो. देखून ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केला. नमस्कार. चोल्ला घाटार आज जालेल्या स्वयं अपघातात कार गाडीचे मोठे लुकसाण झालेले आसा. तसेच जो ड्रायव्हर आसा ह्यो किरकोळ जखमी जाल्लो आसा. ह्या वेळार मेळिल्ली म्हायतीनुसार आज दनपारा बेळगांवच्यान गोंयान येवपी GA046272 ही कार गाडी घेवन अर्जून माऊसकर ह्यो 270 हांगासर रावपी ह्यो बेळगांवच्यान गोंयाच्या दिशेन येतालो आनी जेन्ना चोल्ला घाटार पावलो तेन्ना देंवतेचेर तेजो गाडीचो काबो सुटलो आनी गाडी वचून रस्त्याच्या सायडीक पलटी जाली. आनी ह्या वेळार जेन्ना थंय वचपी लोकांनी ताका सायडीक गाडींतले भायर काडले आनी वाळपे पुलीस तशेंच जे ट्राफीक पुलिसां हांकां कळयल्या नंतर ट्राफीक पुलिसांनी केरी चेक पोस्टाचे पुलीस थंय वचोन तेंच्यांनी कॅनाच्या सायडीन गाडी सायडीक काडिल्ली आसा. ह्या वेळार गाडयेचे मोठे प्रमाणात लुकसाण जालेले आसा आनी ह्यो रस्तो आसा हेतूर मोठे प्रमाणात गाडयेची वदळ चालूच आसता. मात जेन्ना एक्सिडंट जालो तेन्ना लोक कोण नासलो तेका लागून मोठी जिवीत हानी टळयली आसा. ह्या प्रकरणाचो तपास आसा ह्यो वाळपे पुलीस करत आसा. वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत. मुंगोल फातोर्डा गोवानूच बायलेचो खून केल्ल्याचे उक्ताडार आयला. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण गोवा आनी बायले मदीं खंय सदांच वाद जाताले. बुधवारा राती तांची बरी झगडी जाल्ल्यान गोवान बायलेक जिवेशी मारली. कांय दिसा फाटीं माकाजन कुडतऱ्या बापायन आपल्या 6 वर्साचे चलयेक जिवेशी मारून उडोवपाची घडणूक ताजी आसतनाच आतां मुंगोल फातोर्डा घोवानूच आपल्या बायलेचो खून केल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या जोडप्या मदीं कसलो तरी वाद जालो आनी ह्या झगड्याचें रुपांतर मारामारीत जाल्ल्यान घोवान आपल्या बायलेक जिवेशी मारली. ह्या प्रकरणात फातोर्डा पुलिसांनी घोव कृष्णा रॉय हाका ताब्यात घेतिल्लो. मडगांवच्या JMFC कोर्टान आरोपीक 7 दिसांची पुलीस बंदखण फर्मायल्या. 2 दिसां पयलीं बापायन आपल्या चलयेक मारपाची घटना माकाजान कुडतरे हांगा घडली आनी काल राती मुंगोल फातोर्डा हांगा घोवान आपल्या बायलेक मारली. हे जे कुटुंब आसा हे मुंगोल हांगा रावताले आनीक ताजे घोवाचें नांव आसा कृष्णा राय 38 वर्सां आनी बायलेचें नांव आसा करिश्मा राय हिका 28 वर्सां. हो जो
कृष्णा राय आसा तो ताजे व्यवसाय आशिल्लो सुतार कामाचे आनीक हे दोगी जाण पुलिसांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाणे दोगी जाणां भितर डेली चडशे खटके पेट्टाले पूण काल हाजे हे आसा ताणें कृष्णान सामको रुद्र अवतार ताजो धारण केलो आनी आपले बायलेक मारपाक लागलो. ह्या मारपेटी भितर तिका मरण आयलें. ताजे नंतर फातोर्डा पुलिसांनी थंय धांव घेतली आनीक कृष्णा रॉय हाका अटक केलो आनी ताजी जी बॉडी आसा बायलेची ती बॉडी पोस्टमॉर्टमा खातीर दक्षिण गोंयच्या शवागाराक सद्याक दवरिल्ली आसा. फातोर्डा पुलिसांनी ताजो पंचनामोय केल्लो आसा आनीक सद्या कृष्णा रॉय हो जो घोव आसा तो अटकेक आसा. हांचे ही जी फॅमिली आसा ती मूळ कलकत्ता वेस्ट बेंगाल हांगची आनी ती हांगा भाड्याक रावताली. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव कुलकर्णी. मडगांव मोती डोंगर वाठारांतल्यान अपहरण जाल्ल्या सांत चलयेचो सोद घेवपाक मडगांव पुलिसेक येस आयला. पुलिशेन ह्या चलयेक कर्नाटकांतल्यान सोदून काडले. सांत चलयेचे अपहरण करपी दुबावीत आरोपी परशुराम अरियार ह्या 22 वर्साच्या तरणाट्याक पुलिशेन अटक केल्या. हे सांत चलयेचे अपहरण जाल्ल्यान तिच्या आवयन आयतारा पुलिशेन कागाळ केल्ली. पुलिशेन हे सांत चलयेक तिच्या आवय बापाय कडेन सुपूर्द केला. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. वेळीपाडो विलियन पार्टी सांग्यावयले श्रीमती गांवकर हिचे घर थळावो आमदार तशेंच मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी परतून बांदपाक मजतीचो हात दिल्ल्यान श्रीमती गांवकारान उपकार आटयले. फाटल्या सप्तकांत राज्यवेळार सिलिंडराचो स्फोट जावन घराक उजो लागपाची घडणूक घडिल्ली. ह्या वेळार घरांत कोणूच नाशिल्ल्यान जिवीत हानी टळ्ळी. मात घरांतले सामान आनी कायदेशीर कागदपत्रां उज्यान लासून काबार जाल्ली. सिलिंडराचे स्फोट जाल्ल्यान सगळे लासून गेले. तुम्ही ते जाल तेन्ना खंय आशिल्ले? हरशी तुम्ही थंयच वयता आनी कित्याक लागून तुम्ही म्हणटा जो फुटला आसतलो खबर आसा ना? पूण दोगांनी तुम्ही थंय गेल्ली त्याच दीस गेल्ले काय पयलीं वयताली? वयता. आतां तुमगेले हे टोटल घर मोडलें. आता हे तुमकां उबारून दिलें ते कोणे उबारून दिलें? मंत्री आसा आमदारान तुमगे बांदून दिले. आता तुम्ही दोगांनी रावता हांगा आनी कोण ना तुमगेलो? कितली वर्सां जाली घरा रावताल तुम्ही? 40 वर्सां रावता. आता हे काम चालू आसा? पावसा पयलीं जातली खंय? तुमगेले भितर कितें आशिल्लें जेन्ना हे जालो तेन्ना? घरातले किती लुकसाण जालें तुमकां? सगळे लासून गेले. कपडे सुद्धा लासून गेले आणि काय सगळे टोटल हे झाले. आम्ही वेळीपाडा आसा आणि जे तुम्ही घर पळयतात आणि ही दोग जाण आसात, एक श्रीमती गांवकर आणि तेजा भांडारी, हेंगेले खंय तरी फाटल्या 8 दिसां पयलीं एक अपघात म्हणल्यार जाता. जो सिलिंडर आसता तो कुकिंग सिलिंडर स्फोट जाल्ल्यान तेंगे घर आसा ते टोटल लासून, म्हणटकीर तेंगे घराक जे कितें आशिल्ले कपडे भांगर धरून आरमार धरून आयदन धरून टोटली लासून जळून गेल्ले आसा. आणि त्या घटनेक जेन्ना ही घटना घडली तेन्ना ती शेजारी जे एक काही इंचाचेर असं म्हणल्यार जाता थंय त्या गेल्या 8 दिसांक थंय न्हिदपा वयताली म्हणून ती साल्वार जाली. ना जाल्यार खंय तरी आनीक खंयचो घोर घटना जावपाची शक्यता आशिल्ली. आता खंय तरी जी घटना घडल्या जे घर आसा ते जे पत्र्याचे घर आशिल्ले ते टोटल लासून गेले. ते खंय तरी लोकल जो आमदार आसा आणि मंत्री तेणे खंय तरी दखल घेवन हे तांकां घर बांदून दिवपाचे
घर बांदून दिवपाचे फुडाकार घेतलेलो आसा आणि पळयता तुमी घर खंय तरी अर्द्यार पावल्ले आसा. ती जी म्हणटा श्रीमती गांवकर तेणी आमदाराचे आनी मंत्र्याचे उपकार वाटयला की खंय तरी तांकां आदाराक येयलो. पूण जे घटना घडली तेतूर खंय तरी तांकां कोणालो सपोर्ट नाशिल्लो. ती दोगूच जाण बायल मनशां खंय तरी तांकां हो आदार मेळ्ळो आसा. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर वेळवाडा पिल्यांच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर. लंच टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतीक